जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, भोव उंचलो आनी व्हरतो संदेश बोगसाणें आनी संबंद बांदून हाडून कुटुंब जिवीत जियोवच्या विशयांत जेजू आज उलयता आनी हो संदेश आमकां दिता. आमी सक्कडी ह्या दिसांनी कुटुंबांत आनी आमच्या वावराच्या जाग्यार जियोवन आसतना एका रितीचें बियाचें वातावरण आमच्या देशांत आमच्या परिसरांत आमकां पळोवंक मेळटा. मस्तू जाणांनी सांगचें आसा संवसार कितें जाला म्हणून, समज कितें जाला म्हणून. संवसार कितेंच जावना, समाज कितें जावना, आमी कितें जालां गी म्हणलें, मनीस कितें जाला गी म्हणलें, कसो जियेता गी म्हणलें, एक चिंता आठोवची गरज आसा. देखीक ह्या दिसांनी समाजांत आमी पळयल्यार एका रितीचो मोसोर, राग, हगें, द्वेश, मनशान मनशाक ग्रासूंचे तसलीं गडितां आमच्याच परिसरांत आमी देखून आसा. आमच्या देशांतय तीं घडोवन आसात. राजकीय पक्षां मदें जावं पुरो तेय मनशां मदें आनी समाजांत हेर संघटनां मदें हे जायत्यो संगती घडटात. मनीस एकल्या तावन आनी एकल्याक द्वेशिता, दुस्मानकाय झगडें अनित सोडोनूच येता. दुसऱ्यान आमच्या कुटुंबांनी आमी पळयल्यार ल्हान कुटुंबां आमचीं, आवय बापूय, एक भुरगें या दोगां भुरगीं आसूं पुरो, या बाबाव भयणी आसूं पुरो. पूण ह्या जाग्यांनी आमी पळयल्यार आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक वस्तू प्रदान, पयशे प्रदान, म्हणजे सगळो पदवी वस्तूस सर्वस्व मनीस प्रमुख न्ही, सांगातपण प्रमुख न्ही म्हणलें कुटुंबा जिवितांत आमकां दिसून येता. भुरग्यां मदें, युवा जाणां मदें, वडिलां मदें असल्या परिस्थितींत देव आज पळयता आनी मोलावणी करता आनी आयचें देवाचें उतर आमकां येता आनी म्हणटा, पयल्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणें उजवाडांत चलोंक देव आपोणें दिता. आनी सुवार्थेंत जेजू असली परिस्थिती कान उडय जाय आनी असल्या परिस्थिती आमी अवलोकन करतना बियाचें वातावरण येवचें एकल्या तावन मात्र देवसारा तावन काळोखा तावन म्हणलें कळीत केलां. देखून देवसार बळातीक जाला म्हणलेंय आमकां दिसून येता. तर सर्वेस्परा देवान आमकां दिल्लो आदेश कितें? देवसाराक आत्म्याचो जीव काडूंक हक्क ना, अधिकारी दिवना. पूण देसवाड ताणें करियेत, पूण ती देसवाड करिनातले बरी देवसाराक आमच्या कुटुंबांतावन, आमच्या पिरगजेतावन, आमच्या समुदायातावन, समाजातावन भायर घालची जबाबदारी पवित्र स्नान घेतिल्ल्या, मीस भेटयतल्या, साक्रामेंत घेतिल्ल्या आनी क्रिस्तांव जिणी जियेतल्या कातोलीक क्रिस्तांव भावार्थ्यांक, हर एका भावार्थी लोकांक सर्वेस्परा देवान आमच्या सोमयांनी ती दिला म्हणलें आमी विसरनाय. तसो संदेश आयची देवस्तुती आमकां दिता. आयच्या देवस्तुतेंत वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणें बोगसाणें आनी संबंद बांदून हाडचें जिवीत जियोवंक. बोगसाणें आमी मस्तपणी आयकलां, बक्षिजे, बोगसाणें, आनी आज जेजूनी म्हणें 7 पावटींनी 7 पावटी तुमी बक्षीस जायी, काळजांत हांव बक्षिना जाल्यार म्हजो बापूय तुमकां तशेंच करतलो. तर असल्या परिस्थितींत बोगसाणें म्हळ्यार कितें? खंयसरी वसा जाय म्हणना, सगळो बायबलूच आमकां जाप दिवन सांगता. देवान हो संवसार रचतना मनशां मदें ताणें विंगड रावा जाय म्हणल्या खातीर रचल्लो न्ही. ताणें सगळे वस्तू पयले रचून निमाणे मनशाक रचतना वस्तूंच्या की सृश्टेच्या की उंचलो, देवाच्या की सकयल जावन रचलो म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां कळीत करता. एकाच उद्देशान मनशांनी सांगाता जिये जाय, मोगान जिये जाय आनी ताका ताच्या आदीन दिल्ल्यो सगळ्यो वस्तू ताच्या अधिकारा खाल हाडन देवाक महिमा दी जाय आनी देवूच उंचलो म्हणलें प्रगट करी जाय. आनी मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत थोड्या दिसांचें तें
अर्थाबरीत सुबीत रितीन ताणें जियेजय आनी सर्गीच्या राजांत परत ताणें भाग घेजय म्हणून सासनीक जिविता खातीर आसलें गणीत आमकां परण्या सोल्ल्यांत आयकूंक मेळटा, समजोंक मेळटा. तशें म्हळ्यार मनशांनी मोगाची, बोगसाण्याची, बऱ्या संबंदाची जिणी जियेजय, न्हय खोट्या संबंदाची म्हणलें कळीत केलां. दुसरें, बोगसाणें म्हणटा आसतना जे देवान मनशाक रचल्या उपरांत मनीस पाताक धरता, देवसाराच्या कुशेकाल तो वेता आनी उपादेसा विरोध वेता आनी उपादेस तो मोडटा आनी देवातावन वेगळो जाता. असल्या संदर्भार देवूच मनशाक सोदून येता, तें जावन आसा बोगसाणें. मनीस देवाक सोदून वचना, देवूच मनशाक सोदून त्या इजिप्ताक वेता, त्या इस्रायलाक वेता आनी म्हणटा हांव तुमकां पाटी हाडटां, हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी परजा, म्हजे सांगाता तुमी रावा. म्हणून देव आपलो मोग कळीत करता, संबंद बांदून हाडूंक प्रयत्न करता. हें आमी उत्पत्ती पुस्तकांत, निर्गमन पुस्तकांत आनी हेर परण्या सोल्याच्या पुस्तकांनी पळयता कितले फावटी देव मनशाक सोदून आयलो गी म्हणून. उपादेस ताणें दिले, उपरांत नितीकर्तांक ताणें धाडलें, पात्रियार्कांक ताणें धाडलें, प्रावादिमुखांत ताणें उलो दिलो, उलयता तो दळबारांचो सर्वेस्परो, येया तुमी म्हजे सरशी, तुमी कश्टोन आसात, तुमच्या आत्म्याक ताण लागल्या, तुमच्या आत्म्याक भूक लागल्या, देखून तुमी संवसारान धांवोन आसात, पयशां फाटल्यान वचोन आसात, भांगारा फाटल्यान वचोन आसात, आस्ती फाटल्यान वचोन आसात, सोबाया फाटल्यान वचोन आसात, हें तुमकां समाधान दिवंक शकना. नव्या सोल्ल्यांत येतना जेजू कुस्त ताणें बापान धाडन म्हळें पातकी जिणी बदला, बरी खबर सत्माना, हें समाधान तुमकां संवसार दिवंक शकना, म्हजें समाधान हांवूच तुमकां दितां, म्हजे कडेन आसा ती संपत्ती तें दिर्वें तुमकां संवसार दिना. म्हणून निमाणें जेजूनच ताकाच कुर्सार बलिदान जावन भेटोवन आमकां सांगात हाडलें गडीतच एक संबंद बांदून हाडचें, बोगसाणें दिवचें. ह्या खातीर ताणें घडलें साक्रामेंत, ह्या सर साक्रामेंता पैकी एवकरिस्त विशेष साक्रामेंत संबंद बांदून हाडूंक, बोगसाणें दिवंक. आमी कितलीं पातकां केल्यार, कितलें उणेंपण आसल्यार देव आमकां ताकाच मोडून आमकां दिनासतना पाटी धाडिना. तें घडीत हरिएका मिसा वेळार आमी पळयता. हरिएका मिसांत आमकां तें आसर हें पळोवंक मेळटा. कुमसाराच्या सक्रामेंतांत आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू म्हणटा पुता दुवे तुजीं पातकां बोगसालीं, हांव तुका बक्षितां. कुर्सारच ताणें बक्षिल्लें घडीत आमकां वर्तें लिसांव तें जावन आसा. बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हणलें तेच ज्ञानांत तर कळीत आसलें जाल्यार ते अशें करते नासलें म्हणून ताका थिंपी उडयल्ल्याक, ताका कुरीस दिल्ल्याक, ताजे विरोध निंदा उलयल्ल्याक, ताका शिराप घाल्ल्याक तो म्हणटा बापा तांचे विशयान कितेंच तो चर्चा करिना, तोंड पळयना म्हूण सांगना. बघा भायर तो इतलेंच म्हणटा ते तुज्या हातांतले भायर पडोंक तांकां सोडिनाका बापा, तांकां बक्षी म्हणून तो सांगला. जाल्यार आज आमी एक सवाल करया, बक्षूंक मुखार सरतना अडकळ येवची, बक्षी नातली. आमी सोम्याच्या की वर्तेगी म्हणलें. बोगसाणें म्हळ्यार दैवीक संबंद रुपीत करचें एक देणें तें जावन आसा. आनी बोगसूंचें केदाळाय तो दैवीक सैम, देवान बोगसूंचें. मनशाक बोगसूंक आमी फावो न्ही, कित्याक आमचे थंय देवाची कृपा येवन देवान आमकां ह्या पातक्यां खातीर बलिदान जावं भेटोवंक नेमलेलें आमी हेब्रेवाचें पत्र आमकां सांगता. जाल्यार आमी बक्षीचे जाल्यार देवाची विशेष कृपा, ती पवित्रात्माचो आधार आमकां सगळ्यांक जाय. शर्मावार सांगले बरी या कोणेय सांगले बरी बक्षी म्हळ्यार बक्षूंक तितलें सुलभ ना. देखून बक्षीचे जाल्यार आयचे सुवार्थेंत कितें तें घडीत घडलें. जेजून सांगलें एकलो धनी एकल्या साकराक बिरमत पावता, म्हाका रीण फारीक करूंक जायना, म्हाका तांक ना, थोडो वेळ दी, म्हाका बंदडेंत रावोंक नाका, म्हज्या बायल्या भुरग्यां सांगात जियोंक जाय म्हणून विचारतना धनी बिरमत पावता. आनी हांगासर धनी जावन आसा आमचो जेजू कितले पटी येवन, आनी तो जेजू आमच्याच कुटुंबाच्या सान्या मुखार आमकां भेटता. जावं पुरो बापूय, आवय, पती, पतीण, भुरगीं, ह्या संस्थांतलो मुखेली आनी ताच्या अधीन आशिल्ले व्यक्ती, ह्या खंय व्यापाराच्या जाग्यार धनी आनी साकोर. हांगासर हो धनी
जेजू क्रिस्त बेडता आनी एका वेळार घोव बायले कडेन बायल घोवा कडेन भुरगीं बापाय आवय कडेन या भाऊ भावां कडेन येवन या शेजारी लागीं येवन या कामाच्या जाग्यार कामेली धन्या लागीं येवन या धनी कामेल्या लागीं येवन त्या साकरा बरी म्हणटा धनिया बाबा माय पुता दुवे म्हाका बक्षी म्हाका इल्ली पुरसत दी म्हाका बंदडेंत रावंक नाका हांव कश्टातां म्हणून आज मागता जाल्यार आमची प्रतिक्रिया कसली जायते फावटी आमची प्रतिक्रिया दुसऱ्या साकरा बरी ह्या साकराक त्या धनयान बक्षिलें आनी तो फुडें वेताना ताचो हांसो हांकार सोडलो देवसाराजे थंय प्रवेश जालो आनी हाणें देवसाराक माताराधन केलें बक्षिल्ल्या बेसांव दिल्ल्या धनयाक विचारलें खाजें काम जालें कार्य जालें वैज मेल्लो म्हणल्या भाशेन हो फुडें गेलो आनी तो त्या साकराक गळो उचीर दिता धरता मारता पूण निमाणें प्रतिफळ कितें जालो प्रतिफळ हाकास त्या परत धनयान बंद घालूंक हुकूम दिली आनी ह्या खातीर जेजू म्हणालो तुमी काळजांत रावन खऱ्या मनान खऱ्या सक्तीन तुमी तुमच्या भावाक आनी भयणीक तांणी सूख केल्ल्या वेळार बक्षाणें मागोंक फुडें सरल्या वेळार बरें मन दाखयनात जाल्यार उदार जायनात जाल्यार बक्षिना जाल्यार म्हजो बापूय तुमकां यशस्वी करतलो आनी तें खरें ह्या संवसारार आमी पळयत आसतना कितलेशे जाण काळोखांत आसात तांकां उजवाड दिवंक जायतो प्रयत्न चलता उजवाड मेळिल्ल्या उपरांत ते उजवाडान जियेनातल्या वेळार हगेन दवरून मसोर दवरून संवसाराच्या संगतीन ती देवसाराक आराधन करन कुटुंबांत समाजांत एकामेका ते बिरमत दाखयनातल्या वेळार आनेका भावा भयणीक ते कश्टिल्ल्या वेळार ते नास जावंक पावल्यात कोणी बरे जावनात ते यमकोणाकच गेल्यात ते सलवाल्यात उपरांत थोड्यांनी येवन निमाणे घडये बापा म्हजी काकुळट कर म्हणली आसा तर आज आमी मिसाक आयिल्लीं कसल्या परिस्थितींत आसाव म्हणल्यार आमकांच आमी सवाल करीत जाय बक्षाणें म्हळ्यार पयले सुवातेर भावांनो भयणीनो देवा कडेन आमी बरो संबंद बांदून हाडचो आमचो भावार्थ घट दवरचो न्ही फकत मागणी म्हणून नोवेनां करन रेतिऱ्यो करन देव आसांव आदारल्यार पावना सांत आगोस्तीन आमकां सांगता आमचें जिवीत म्हळ्यार 3 हंतांनी तें आसा आमी पात येवचें आमी आचरण करचें आनी सकलांच्यानी वर्तें आमी दिसपडतें हर एका घडये देवाचें उतर जियेवचेंत जावन आसा तें बक्षाणें आनी तें संबंद बांदून हाडचें तसलें बक्षाणें म्हळ्यार जेजू बरी आमी जावचें जेजूच्या चिंतपाचें आमी जावचें जेजूच्या चिंतपाचें म्हळ्यार जेजून बरें चिंतलें हांवें आनी तुवें बरें चिंतून बरें करूंक प्रयत्न करचें जेजून पातकां बक्षिलीं हांवें बक्षुचें जेजून पिडा गूण केली हांवें जेजूच्या जाग्यार रावन जेजूची कृपा आपणावन पिडेस्तांक मागून तांकां बरें करूंक प्रयत्न करचें कोणी एक सुरो आसा कोणी कश्टांत आसा ताका सांगात दिवचो बक्षाण्यांत ह्यो संगती आटापून आसात न्ही फकत तूं वचून सॉरी म्हाका बक्षी तितल्या राखेर जायना बक्षाणें आनी नीत सांगाता वेता The forgiveness and justice always go together. It is not only a forgiveness without practicing a justice. देखून बक्षाणें आनी नीत ती सांगता वेता हातूंत इल्लो त्याग आसा हातूंत इल्लो सॅक्रिफायस आसा देखून जेजूच्या चिंतपाचे जेजून उलयल्ल्या उतरांचे आनी जेजूच्या शिकोवणेचे जेजूची तात्वां पाळचे मनीस जाल्ल्या वेळार आमी खरो संबंद बांदून हाडटा त्या वेळार 7 न्ही 7च्या 70 फावटी आमी बक्षिता अशें म्हळ्यार बक्षाण्याक घड ना मोगाक घड ना देखून सोमयान हें करूंक ना सोमयान आमचो मीत मेर नासतना मोग केला ह्या खातीर तो कुर्सार मेलो बलिदान भेटयलें वो येवकारिस्ताने घडलो देखून येवकारिस्तांत जेजू आज आमच्या लागीं येता आसतना ताज्या लागीं इतलेंच आमी मागया सोमया मीत मेर नासतना उदार काळजान उदार मनान म्हज्या भावाक आनी भयणीक सदांच बक्षूंक म्हजें थंय तसलें काळीज रुता कर हांवें हंकारी जायनासतना स्वार्थी जायनासतना देवसाराक आराधन करिनासतना संवसाराक तकली बागयनासतना तुका मात्र तकली बागोवंक म्हाका तूं आज कृपा दी हेंच जिवीत आयच्या दिसा जियोंक हर एका घडये आमी प्रयत्न करया येवकारिस्तांतलो जेजू आमकां ती कृपा दिवन दी म्हूण एक घडी बोर मौनपणी आमी मागया